दीस मंगळार, एप्रिलाची 22 तारीख 2025. पयलें वचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 2 ओळ 36 तावन 41 पर्यंत. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुआंव लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेले परी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं ताणें अशें विचारलें, बाबानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पातक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे भक्षणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हणून ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या सोमेस्तांक म्हणून ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोण दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततेतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळींत दाखल जाल्ले. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33, 4 तावन 5, 18 तावन 19, 20 आनी 22. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच बरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तसो आमचो आधार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशें आमचेर देवूं तुजी दया. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. दीस हो आयसो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 20 ओळ 11 तावन 18 पर्यंत. तवळ मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडात तिणें बागवून फोंडा भितर तीळन पळयतना धवे नेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर, एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेकून ती ताच्या लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी.
जुदेवाच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जीवन जेजू वेगवेगळ्या जाग्यांनी शिसांक दिश्टीक पडिल्लीं घडितां ह्या दिसांच्या सुवार्तेंत आमी आयकता. ह्या सर्व घडितां पैकी जीवन जेजू आनी मागदलाच्या मरयेची भेट विभिन्न. मागदलाच्या मरयेक जीवन जेजू लागीं आसलो तरी पयस आसा तशें बगलें. तिचे मुखार हजर आसलो तरी नातले बरी बगलें. तो दिसतालो तरी वळख नातले बरी जालें. जीवन जेजू खरेंच तिचे समकार आसलो, पूण ताका पारखूंक तिका जालें ना, कित्याक निरंतर दुखा वरवीं तिचे दोळे गैरे जाल्ले. जेजू तिचें नांव काडून आपयतना मोरी जेजूचो ताळो पारखिता आनी राब्बोनी म्हणून उलो मारता. आमच्या जिणयेंतय थोड्या फावटी अशें घडटा न्ही. कुटुंबाचो सांदो देवादीन जाल्ल्या वेळार एकसुरपणान आमी रुदान करनासतना आमचे भोवारी कितें जाता ताचें गुमान आमकां आसना. जिणयेंत कश्टां वयर कश्ट येवन जिवितांत कंगाल जातना आमी मागदलाचे मरये बरी घुसपडटा. जीवन जेजू सदांच आमचे सांगात आसा म्हणून आमी जाणाव तरी ताचो सांगात पारखूंक आमी कावज येता. पूण आमच्या संदिग्ध संदर्भांत परिस्थितींनी काळोखांत आमी आसाव म्हणून भोगता तरी जेजू आमचें नांव काडून आमकांय आपयता. ताचो ताळो आयकूंक आनी ताची वळख धरूंक शिकया.